भारताच्या इतिहासातलो काळो दीस आशिल्ल्या 26 नोव्हेंबर 2008च्या दहशतवादी हल्ल्याचो मास्टर माइंड तव्वूर राणाक 15 वर्सां उपरांत भारतांत हाडलो. पाकिस्तानी अमेरिकन दहशतवादी कोलमन हेडलीचो तो सहकारी आशिल्ल्याचें कळटा. तव्वूर राणाक अमेरिकेत अटक जाल्ली. उपरांत भारतान ताका चवकशे खातीर दिवचो अशी मागणी अमेरिके कडेन केल्ली. अमेरिकेन ही मागणी मान्य करून ताका भारताक दिवपाक हयकार दिलो. ते उपरांत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी ताका हाडपाक अमेरिकेत गेल्ले. कशें रचिल्ले हल्ल्याचे कारस्थान. तव्वूर राणाची शिकागोत डेव्हिड कोलमन हाचे कडेन वळख जाली. दोगूय आदले घट इश्ट. मुंबय हल्ल्या पयलीं 2006 ते 2008 मेरेन हेडलीन कितलेशेच फावट भारत दौरे केले. ताणें मुंबयची रेकी केली. आपल्या मुंबय भोंवडेविशीं दुबाव मारचो न्ही हे खातीर ताणें राणाच्या ट्रॅव्हल एजन्सीची शाखा मुंबय उक्ती केली. दोगांयचे दहशतवादी संघटना लष्करा कडेन संबंद आशिल्ले. लष्कराच्या सुचोवणे प्रमाण दोगूय काम करताले. राणाचे एजन्सीन हेडलीक 5 वर्सांचो बिझनेस विजा दिल्लो. राणान हेडलीक ऑफिसांतल्यान दहशतवादी घडणुकेचें नियोजन करपाक सांगिल्लें. राणान हेडलीक दहशतवादी हल्ल्या खातीर अर्थीक मजतूय केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.